आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ही उतरां जोवचे सुवार्तेच्या पयल्या अध्यायाचे थीक म्हणयेत. आज दुसरेच रितीन ही उतरां सुवार्तेंत पालयल्लीं दिसता. कित्याक जेजू म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी हे 7 तुमकां सुडका दितले म्हणटा. देवाची भुरगीं जावचे आनी जेजूची खरी शिस जावचे दोन्ही एकाच नाण्याची 2 तोंडां म्हणयेत. हाकाच पुरक म्हणले बरी. जुदेव कोणाची संतत आनी कोणाची भुरगीं म्हणल्या वादाचेर आदारून आपणाक स्वीकार वा अस्वीकार करपाची जुदेवांची चाल जेजून विश्लेषण केली. जुदेव लोक आपूण अब्राहमाची संतत म्हणून हेम्मे उसारतालो. आमी अब्राहमाचे संततीचे, आमचो बाप अब्राहम म्हणून जेजूक ते जाप दितात. जेजूय सोंपेपणी हीच गजाल वापरून जुदेवांक सारकी आनी कठिनायेची जाप दिता. जुदेव परजा निरंतर गुलामपणान जियेल्ली तरी सुवार्तेंतले जुदेव आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले नाव म्हणटात. हे सुवार्तेंतले व्यंग्य म्हळ्यारय सारकेंच कोण ना. आमी अब्राहमाची संतत म्हणच्यांनी अब्राहमान केल्लेंच करूंक आसा. हेर उतरांनी सांगचें तर अब्राहम देवाचें उतर सत मानलो. जेजू देवातान आयला देखून जेजूची उतरां तांचे भितर रिगनांत वा समजनांत वा ते ताका कान दिनांत म्हणटाना तांच्याच बापा अब्राहमान दिल्ली देवाचें उतर आयकुपाची देख खंय उरली. तेच परी देवानूच धाडलेल्याक स्वीकार करनासता ताचो मोग करनासता देव आमचो बाप म्हणच्यांत तिरला आसा. सुवार्तेंत मून धरून आपलें उतर गण्य करिनासलेल्यांक जेजू देवसाराची पिळगी म्हणटलो. शेकी देवाची भुरगीं देवाच्या उतरांक कान दितात, पूण तुमी देवाची भुरगीं न्हय देखून तुमी कान दिनात म्हणून शिणतलो. तर आमकांय देवाची भुरगीं जावचें सूत्र कळीत जालें म्हण जालें.